भारताच्या 70व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजेच्या पोरण्या सचिवालया सामकार मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी तिरंगा बावटो हुबयलो। उत्कृष्ट पर्यटन म्हण गोयची निवड जाल्या। हाका लागून गोयच्या जनतेन पर्यटकां विशीं जागरूक रावचे। गोयची प्रतिमा पर्यटकां नदरे सामकार बरी दवरल्यार हाचो फायदो गोंयाकच जातलो, अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिल्या। आरडेक्सवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। 70व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 69 वर्षां पूर्ण करत असताना हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक, समस्त गोंयच्या भाव भयणांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता। ह्या दिसा ज्या देशभक्तांनी, देशप्रेमींनी स्वातंत्र्या खातीर हुतात्मे पत्करले, सर्वस्व बलिदान केले, आपल्या कुटुंबाचो विचार केलो ना, अशा सगळ्यांची याद करपाचो हो दीस। त्या सगळ्या समोर आमी नतमस्तक जावया आणि हे करत असताना आमचे स्वातंत्र्य अबाधित दवरपा खातीर, ते आनी घटमूट करपा खातीर आमी वचनबद्ध आणि शपथबद्ध जावया। गोंयचे काही वैशिष्ट्य आसा, गोंयची काही खासियत आसा ही आमी ओळखूंक जाय की जे देशाचे प्रमुख आपल्या भारतांत येतले तांकां बरेंच बरो पाहुणचार दिवचो, तांकां बरेंच बरें वातावरण दिवचें। ह्या देशांतले खंयचो भाग दाखयसारको आसा, खंयच्या नागरिकां बरोबर इंटरॅक्शन जावचें, खंयची संस्कृती दाखोवची, खंयची पर्यटन स्थळां दाखोवची जाल्यार ताका गोंयची दिसली। आणि म्हणून गोंयकारांनी पर्यटनाच्या बाबतीत खूब जागरूक रावणे करत आसा। म्हाका दिसता ह्या संधीचो फायदो आमी सगळ्यांनी करून घेवचो आसा। ताच्या निमित्त काही सुविधा वाडटल्यो, त्यो आमकां उरतल्यो, पूण ताच्या पलीकडे वचून हांव म्हणटा की जे देश हांगा येतले ते जगातले 40% लोकसंख्या असलेले हे देश आसतले आणि त्यामुळे जगातले 40% लोकसंख्या असणारे हे देशाचे प्रमुख जेन्ना गोव्यात येतले तेन्ना गोंय बद्दल ताणे उत्कृष्ट इम्प्रेशन, बऱ्याच बरी प्रतिमा घेऊन वचणे गरज आसा, जेचो फायदो फुडलो अनंत काळ गोमंतकाक जातलो। हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना। आयच्या दिसा स्वातंत्र्याच्यो परत एक फावट शुभेच्छा दिता आसतना आमी सगळ्यांनी हे स्वातंत्र्य घटमूट करपा खातीर, ह्या स्वातंत्र्याक आपल्या वर्तणुकीन कसलीच बाधा येवची ना हाची काळजी घेवपा खातीर वावरपाचो शपथ घेवया। जय हिंद, जय गोवा।